आम्ही सध्या संघटन पर्व हातूंतल्यान आमचे 3 स्टेप्स आसात। पयलो प्रायमरी मेंबरशीप जी आमी 1 सप्टेंबर सुरू जाली आणि दुसरो जे आशिल्लो तो एक्टिव्ह मेंबरशीप, म्हणजे ज्यांच्यांनी 50 आनी जास्त मेंबर केले तांकां आमी एक्टिव्ह मेंबर म्हणटात, ते एक्टिव्ह मेंबरशीप। आणि तिसरें जे आसा संघटन पर्वांतलो तिसरो टप्पो तो निवडणूक घेवप। आता पर्यंत आमी साधारण 3 लाख वोटर जे आसा प्रायमरी मेंबर्स आसा पळय ते 3,24,374 हे प्रायमरी मेंबर ऑनलायन प्रायमरी मेंबर जाल्ले आसा। ज्या भागा भितर नेटवर्क ना, ज्यांचे कडेन मोबायल ना, त्यांचे आमचे ऑफलायन मेंबरशीप ते आमचो डेटा एंट्री काम सुरू आसा। आणि त्यामुळे आमकां टार्गेट जे आसा ते आमी 4 lakhs टार्गेट हे आमचे आमी पूर्ण करतले। आणि मोस्ट ऑफ दी बऱ्याच मतदारसंघात आपले पूर्ण केल्ले आसा। ज्या मतदारसंघा फाटी आसा त्या मतदारसंघात आमी ज्या मतदारसंघात बरें काम केल्लें आसा थंयचे कार्यकर्ते थंय तांकां वचून थंय मदत करपाक सांगिल्लें आसा। युवा मोर्चाची इंडिपेंडंट टीम तांकांय आमी कांय मतदारसंघात सांगिल्लें आसा की तांच्यांनी वचून थंय काम करूंक जाय मेंबरशिपीचें। आनी त्यामुळे हे टार्गेट जे आसा आमचे 4 lakh टार्गेट हे आमी आमचे टार्गेट पूर्ण करतले। आमकां लोकसभेक जितले हायेस्ट मतदान ज्या भागांत जाल्लें आसा, म्हणजे एखाद्या मतदारसंघात समजा आमकां मतदान जालें, उदाहरण जर हांवें सांगलें आसत जाल्यार आमकां वाळपय मतदारसंघात आमकां 18,000 वोटींग जाल्लें, थंय आमचे 23,000 मेंबर जाले, म्हणजे एक्सीड वाडले। सांखळी मतदारसंघात 19,000 जाले, थंय ऑलमोस्ट आमी आमचे कवर केले। म्हणजे जितली आमकां लोकसभेक मतां पडल्या थंय आमी एक लागीं आसूं जाय अशें पद्दतीन। तातूंत आमी पणजी ताणें बरो हें जोर धरलो, आमदार आनी तांची टीम। थंय आमकां पणजी 9,552 वोट पडिल्ले, पण ऑलमोस्ट आमी 14,000 प्लस प्रायमरी मेंबर जाले।